चोपडे हांगा व्हडा प्रमाणात पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर न्हंयेत बेकायदेशीर बोटी चलतात. तांचेर कोणच कारवाय करिनात. शुक्रारा दीस अशीच एका बोटीन शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागलो. चोपड्या घडिल्ल्या ह्या प्रकरणा वयल्यान थळावे लोक चाळवल्यात. लोक म्हणटात नशीब बरें म्हूण बोट उबी केल्ली थंय कोणाचें घर ना. कोणाकय कितें जाल्लें जाल्यार ताची जबाबदारी कोण घेता आशिल्लो. लोकलांचे बोटी आम्ही जाले थंयसून आमचे फिशरमॅन आम्ही फिशरींचे बोटी फाटल्या दिसांनी दिल्ले आनी भायर हे बोटी दिल्ले कारण सगळे गाडयांची बोटी हांगा चलता हांगा आनी सगळ्यांक लोकांक त्रास जाता. आतां पळय थंय घरान ना म्हूण सांग घरा आसले लोक हांगा खंय धांवतले आसले लोक घरा खंय धांवतले आसले आनी हे बोटी हांगा नागरून दवरता. हे कशें कितें दागून दवरता तांकां डोकान घालूंक जायना बोटी हे हांगा पोट भरता आनी लोकलांचे आतां पळय हे भायर सगळे बोटी दागून दवरलेले कोणाक काटाय मारूंक मेळना. लोक कितें करपाचें हांगा फाल्यां सकाळी जर घरा जर थंय आसली जाल्यार घरकारांचे बाबडे लोक खंय वयतले आसले तांकां खंय धांवतले आसले आनी फाटल्या दिसांनी आतां उदीक गेले लोकांचे हाल जाले आनी हे बोटी लोकांचे हांगर भायल्यांचे बोटी येवन हांगर हे करता आनी अशें जवाब म्हणजे दिसा उजवडी जवाब म्हणजे कित्याक लागून तीन जाण मनीस आहा तेजे मनशांकूय खबर ना जाता कितें ते तेन्ना सोमते तेंच्यांनी बंद करून जाल्ले उदीक आसलें न्हू उदीक मारून जाल्लें न्हू मातशें कितें जळयलें जालें रिजन कितें आतां कांयच कळना न्हू ते कित्याक लागून जळयले कितें केलां तें कांयच कळना न्हू तीग जाण मनीस आहा तेजे कामाक मनीस आहा कितें तरी शॉर्ट सर्कीट जाल्यार कळतलें आसलें न्हू आनी पावसा दिसान अशें जावप न्हू आनी आमचे बोटी आहा हांगर बोटीक आमकां धोका न्हू हांगर आनी हे पळय हे बोटी भायर दवरले नागरून हांकां कांयच ना फाटल्या दिसांनी हांवें दवरलेले हांकां नागरपाक तांकां नागरपाक हांगा रायट ना फिशरीन हितून कितें म्हणून करपाचें आमी लोकांनी हांगर कितें आतां लोकांचे घरां आसली जाल्यार एक सोट घरां आसली जाल्यार आमी जगपाचें नासलें न्हू आता खंय पावस सांगूंक जायना हे कितें आतां हे लोकांचे घराचे जर कशें लोक कशें करतले आसले लोक आनी खंय पळोवपाचें आसलें लोकांनी फाटल्या दिसांनी हांवें दिलें तेंच्यांनी मिडियांनी हे बंद केलें तेंच्यांनी बोटीन तेंच्यांनी कितें भायर दिले ते बंद केली पळय अशें हे भायर नागरून दवरले बोटी कशें जगपाचें आमी फाल्यां सकाळी घरांत कितें आसलें जाल्यार लोक जगान मरतले आसले थंय न्हू रातचे बी जळयले जाल्यार दिसाचे म्हणून लोकांक कसल्या बोटीक उजो लागला हाऊस बोट पॅसेंजरांचे भोंवतात ते बोट ते भायले सगळे आमचे गोंयकार कोण ना हांगर आमचे गांवचे कोण ना हांगर पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय कॅप्टन बोर्डान एक्शन घेवंक जाय ह्यो काम जाल्यार डोकान वयर काडून घेवंक जाय इलिगल नागरून दवरता लोकांक त्रास जाता जे फिशरमॅन हांगाल्ले आहा तांकां त्रास जाता आमकां हे सगळे त्रास जाता हे लोकांक आतां आमी तिकडे वचून पळोवन येयला आमी आमचे देगेक अशें नांगरून दिना कित्याक दिना हांकां दादा कितें करता हे आमी तिकडे अशें कोणूच दिवचा बोट ना तिकडे फाटल्या दिसांनी हांवें सांगलेलें आमकां लोकांक त्रास जाता म्हाका पुलिशेन येयलें तेंच्यांनी तो पावर इतलो पुलिशेन हांकां व्हरप म्हाजेर कंप्लेन केल्या तेंच्यांनी आनी पुलिशेन येयलें म्हाका ते बोटीचे दाखयल्ल्यान इलिगल बोटी चलता म्हणून फॉरेनर चलयता सांगलेलें फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी म्हाका पुलिशेन येयल्या पुलीस केस करून येयला फिशरमॅन कितें करपाचें आमी नाल्यार गोवोरमेंटान आमच्या लोकलांक हांगा कामाक दवरपाचें न्हू आतां हे तांकां दिल्लीकरांक सगळ्यांक जर अशें दवरून जाल्यार आतां ह्याच लोकांक त्रास जाता आमी इकडे काम करता ह्या त्रास जाता हे इतलो जागो कॅप्चर्ड केला हांगा नुस्तें मेळटा लोकांक हांगा नुस्तें मेळटा जाग्यार हांगा कॅप्चर्ड करून दवरला मेन जागो तो मेन जागो कोणें बाबडे पोट भरता न्हू तेचेरूच जिवन जगयता लोक आनी अशें केल्यार भायल्या कोणाचें